नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स बीजेपी एक फामिलीतली कास्किसांवां सोशल मिडियार घालप सारकें न्ही वेंचणुकेच्या कामाक लागत प्रदेश अध्यक्ष जातनाथ दामू नायकाचो बीजेपी कार्यकर्त्यांक उलो 2027 बीजेपीचे 27 आमदार वेचून हाडपाचे टार्गेट मुख्यमंत्री म्हणटात प्रदेशाध्यक्षाची जबाबदारी तानावडे म्हणटात 2027चे वेचणुकेचे 50% काम जालां बाबुशान स्वताच जिखून दाखोवचो 2027 पडपाचो आमदार राजेश फळदेसायाची जाप बांयगिणीच्या थळाव्यांची वेस्ट प्लांटाड रस्त्यार देवपाची शिटकावणी आमोणे पुलार हिट एंड रन जखमी 75 वर्सांचो शांबातारी उपचारा वेळार हॉस्पिटलांत सोंपलो होणाच्या नवीन गावडीक अटक एकतीस जानेरा आदी अटी पुराय करूंक तयार लायटीच्या खात्यांत केबल कापचे न्ही इंटरनेट सर्व्हिस प्रोवायडरांची विनवणी पणजे मडगांव उपरांत म्हापशां कापले शेअर मार्केटात इन्व्हेस्ट करून डॅमायज रिटर्नाच्या हायस 1,02,1 कोटींची तोपी सायबर पुलिसाचो अनवळख्याचेर एफआयआर सोशल मिडियार फ्रेंडशिप करून कर्म कोलकाता आरजी कार हॉस्पिटलांतल्या बलात्कार खून प्रकरणात संजय रॉय दोशी सोमाराक ख्यास्त फाशीची मागणी रॉय म्हणटा आपूण निर्दोष कर्म करपी मेकळे फातोड्डेचो आदलो आमदार दामू नायक बीजेपीचो नवो प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय सरचिटणीस सुनील बन्सलान घोषणा केली बीजेपी एक कोणेच फामिलीतली कास्किसांवां सोशल मिडियार घालप सारकें न्ही पयल्याच भाशणांत दामूचो कार्यकर्त्यांक उलो राष्ट्रीय सरचिटणीस बन्सल म्हणटा 2027चे टार्गेट मुखार दवरात। अब इस आने वाले सत्र के लिए जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष का कल नामांकन हुआ तो सर्वसम्मति से और एक ही नामांकन होने के कारण से मैं गोवा प्रदेश के चुनाव अधिकारी होने के नाते श्री दामोदर दामू गजानन नायक को इस गोवा प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित करता हूं। काफी लंबे समय से संगठन में काम कर रहे हैं। सदानंद जी के साथ भी उन्होंने लंबे समय काम किया है। जहां तक सदानंद जी आज भाजपा को लेकर के आए हैं उससे आगे और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को लेकर जाने का दायित्व ये दामूजी का रहेगा। तुमचे व्यथा असतल्यो तुमचे काही काम असतली काही वेगवेगळ्या बरोबर नाराजी असतली हे सगळे नाराजी आणि हे सगळे आसा ते फेसबुकाचेर ते सोशल मिडियाचेर थंय मारून चावाड्याचेर मांडनाका। तुमच्या घरान कितें तरी जाला जाल्यार ते कितें आमी फेसबुकार धाडटले हो परिवार आसा हे घर या घरांतले तुम्ही सगळे सदस्य आसा त्या घरान कोण तरी एकलो चुकलो कोण तरी मातसो खंय तरी वाक्र वागलो हांव म्हगेल्या भुरग्यांक केन्ना केन्ना तापयता पण 2 दिसांनी तांकां लागीं हाडटा कारण हो परिवार आसा म्हणजे कोणे तरी एकल्या भुरग्यान वायट केलें किंवा कोणे तरी एकल्या भावान वायट केलें म्हणून ताका हांव सोडून वचचो ना त्या निमतान तोय म्हाका कितें तरी म्हणटलो हांवूय कितें तरी म्हणटलो फुर जातलें पण थोड्या वेळान आशिल्लें तशें आमी हे कोणाक मत मारतले आमी तो नरेंद्र मोदीजी पळयता आमी नरेंद्र मोदीजी ह्या म्हणटात आयज इतले वर्सां 30 वर्सां काम करतना तुमी जो मोग दिलो त्या मोगाचा हांव अत्यंत ऋणी आसा। हांव तुमच्या सगळ्या भितरलोच कार्यकर्ता आसा। पक्षांनी जी व्हडली म्हाका संदी दिली हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत त्याच बरोबर जे आमचे कोर टिमीचे जे कितले वांगडी आसात ते बसतात त्याही सगळ्याचे हांव ऋणी आसा आभारी आसा आणि तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटाले इतलेंच सांगता 2027 तयार आसात काय ना तयार 2027 बीजेपीचे 27 आमदार वेचून हाडपाचो यत्न करात प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक ही जबाबदारी घेतलो मुख्यमंत्री उलयला
झेडपी आनी नगरपालिकांनी खंय बीजेपी जिखतली, मुख्यमंत्र्याक विश्वास. आदलो प्रदेश अध्यक्ष तानावडे म्हणटा 2027चे वेंचणुकेचो 50% वावर जाला. प्रदेश अध्यक्ष दामू नायका बरोबर सगळ्यांची जबाबदारी. 2027 ते 2029 निवडणुका सुद्धा जिंकपाक जाय म्हणून हांवें 40 म्हटला. त्या 4 मतदारसंघात घडे कदाचित आम्ही आज डॉमिनेट केले असताना आमची ताकद इतकी निर्माण जावपाक जाय. फुडल्या इलेक्शनाक आम्ही थंयसर आमचे अध्यक्ष जे आहा पयलीं ते आमी निवडटले, इतकी ताकद आमच्या मदीं निर्माण जावपाक जाय. आणि म्हणून वेळी असतले, बाणावली असतले, नुवे असतले, बडकय असतलो, ह्या मतदारसंघात सुद्धा भारतीय जनता पार्टीची ताकद वाडपाची गरज आसा. कारण 2029च्या निवडणुकाक दोनूय सीट हे भारतीय जनता पार्टीचे जर निवडून येवपाक जाय आसत जाल्यार दामू नायकाची जबाबदारी आसा की आतापासून म्हणजे संघटनेचे काम हे पुराय 40 मतदारसंघात त्यांनी सातत्यात वाडोवचे. जिल्हा पंचायतीच्यो निवडणुका आसा, त्याच्या पयलीं जावपी आमच्यो म्युन्सिपालिटीच्यो निवडणुका आसा. कार्यकर्त्यांनी खंयच मतभेद न दवरता जे आमकां ह्योय 2 निवडणुका ज्यो आसा ह्यो जिखपाक. आणि त्यामुळे म्हाका एक बरें दिसलें, कारण हे सगळे करता आसतना ह्या गोंयाभरल्यान जे काम फुडें व्हेलें करता आसतना आमी कितें तरी पोजिशन मुकलें. आमी पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष पर्यंत पावले. हांव आमदार जालो, सरपंच जालो, पंच जालो, खासदार जालो. पण तुमच्या पैकी बरेचसे असे कार्यकर्ते आसात की जे कार्यकर्त्यांनी कसलेच पोजिशन मागूना. ज्यांनी केन्नाच भारतीय जनता पार्टी कडेन म्युन्सिपालिटी तिकेट मागूना, ग्रामपंचायत मागूना, जिल्हा पंचायत मागूना, खासदारकीची मागूना आणि आमदारकीची तिकेट मागूना. पण ह्या सगळ्यांक दिसतालें की म्हजो पक्ष सत्तेर येवपाक जाय, भारतीय जनता पार्टी सत्तेर येवपाक जाय, हो कार्यकर्तो प्रत्येकाक दिसतालो. कारण आमी सगळी पोजिशनां जी असतात ह्या पोजिशनाक बाजी येता. अध्यक्ष माजी जावपाक शकता, प्रत्येक मंत्री माजी जावपाक शकता, पार्टीचो प्रत्येक पदाधिकारी माजी जावपाक शकता, पण कार्यकर्तो आयुष्यात केन्नाच माजी जावपाक शकना. आनी त्यामुळे ह्या कार्यकर्त्याच्या बळाचेर आज ह्या येदे व्हडले बारीक जे झाड रोयिल्लें त्या झाडाचो वटवृक्ष जाल्लो आसा, खूब व्हडलें जाल्लें आसा. बाबुशान स्वताच जिखून दाखोवचो. 2027 बाबूश जिखपाचो ना. आमदार राजेश फळदेसायाची जाप. राजेश आमदार म्हूण बांयगेणी प्लांटाची बुन्याद घालूंक आसतलो, मात उक्तावणाक आसतलो काय ना तें खबर ना म्हूण बाबुशान थोमणो मारिल्लो. ताचेर जाप. तेवटेन बांयगेणी थळाव्यांनी कोयराच्या प्लांटा आड रस्त्यार देवपाची शिटकावणी दिल्या. तुमचे व्यथा आसतल्यो, तुमचे काही जर काम आसतली, काही वेगवेगळ्या बरोबर नाराजी आसतली, त्यो सगळे नाराजी आणि हे सगळे आसा ते फेसबुकाचेर, ते सोशल मिडियाचेर थंय मांडून चावाड्याचेर मांडनाका. तुमच्या घरान कितें कितें तरी जाला जाल्यार ते कितें आमी फेसबुकार धाडटले. हो परिवार आसा, हे घर, ह्या घरांतले तुमी सगळे सदस्य आसा. भाजपाच्या प्रदेशाध्यक्षाचो पदभार घेतना भाजपाचो नवो प्रदेशाध्यक्ष दामून कार्यकर्त्यांक कानमंत्र दिलो. भाजपाच्या फॅमिलीतले हेवे दावे चवट्यार घालचे न्ही म्हूण दामू नाईक भर सभेत उलयल्लो. मात सभा सोंपता थंय आमदार मंत्र्यांतलो वाद मिडियाक पळोवंक मेळ्ळो. बांयगेणी प्रकल्पा वयल्यान मंत्री बाबूश मोन्सेरात आनी आमदार राजेश फळदेसाय हांचे मदीं सुरू आशिल्लो वाद मुखार आयलो. 2 दिसां पयलीं मंत्री बाबुशान आमदार राजेशाचेर केल्लें वक्तव्य पळयात. See, what I am trying to tell you, see, there are many people, before he became a MLA, there were many people from the constituency who went to the court, or a residence side, went to the court. This has been decided by the court also, because there was all the permissions, whichever the courts had asked, the requisite permissions were already obtained and produced in front of the court. So finally it is the government that is going to do. See, finally it is going to benefit everyone. So I'm just trying to tell you, sir. So no one should get basically personal with me at least. Okay? And my thing is very clear on that decision. I am just trying to tell you, he will be there as far as for the foundation stone. But as far as the completion, I am not very sure. मजगती राजेश फळदेसायान मंत्री बाबुशाच्या विधानाचेर उलट उत्तर दिलें. तो कितें उलयता पळयात. ठाम आसा जे मागीर फुडें आतां आनीक पयर स्टेटमेंट आयकलो ती परिस्थिती तेजी जावपाची. पण तुमकां बीजेपीच्या पार्टी भितर तुम्ही वाद जाता असो दिसता आमच्या पार्टीन कसलोच वाद ना. तुमी दिसता की मिनिस्टर कोणाचे होतो ना नेशनल इलेक्शन 100% कित्या खातीर मिनिस्टरान म्हटलं सो मिनिस्टरान तुमकां तुमचे स्टेटमेंट केला निवडून येवची ना तेजी परिस्थिती पळया काय ना ते कळ्ळें न्हू. ते फावंडेशनूय घालूंक आसतना आनी इनॉग्रेशनाक कोण आसचेना म्हणटा तुमी आसचेना काय ते आसचेना आमचो आसतलो. मजगती दामू नायक प्रदेशाध्यक्ष पदाचो भार स्विकारता थंय हो वाद थांबोवंक आतां दामूची भुमिका कितें आसतली तें आतां पळोवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आमोण्या पुलार हिट अँड रन. मोटारीचो रस्त्या कुशीक बशिल्ले जाणट्याक धपको.
75 वर्सांचो शांबा तारीक बरोच मार लागलो. क्रिटिकल जाल्ल्यान ताका GMCत घाल्लो. उपचार चलतना तो हॉस्पिटलांत सोंपलो. हिट अँड रना खातीर होणाच्या नवीन गावडेक धरला. काल सांजच्या टायमाचेर हिट अँड रन केसीन शांबा तारी जो आहा तो मरण आयिल्लें आहा. ताका मेळटा त्या म्हायतीन अशें कळटा की सांजचे 5:30 वरांचेर शांबा तारी जो आसा तो नुस्तें विकपाक बसलेलो आनी एक ब्लू कलरची वॅगनर जी आहा ती मार्शेलाच्यान आमोण्याच्या दिशेन वयताली आनी फुडें ती होणां वयताली आनी त्याच हेतूसून तो चालक जो नवीन गावडे हो स्पिडीन येयलो आनी त्या स्पिडीसून तेचे कंट्रोल सुटले आनी त्या हेतूसून ताणें जो नुस्तें विकपाक शांबा तारी जो आसलो तेचेर मारली आनी ताच्या उपरांत तो सामको शांबा तारी जो आहा तो आरशार पडलो आनी त्याच स्पिडीचेर तो नवीन गावडे जो चालक चलयतालो तो भयान म्हाका दिसता फुडें तो गेल्लो आनी तसोच तो ताका काही मिटर व्हेले तेणी आनी त्या हेतूसून तो फुडें ताका मारून तो पळो. त्याच बरोबर जेन्ना शांबा तारी जो आहा ताका थंयचे जे थळावे लोक आहा तेंच्यांनी पळयल्या उपरांत तातडीन ताका बांबोळे व्हरपाचें नियोजन केलें आनी ताका बांबोळे घाला ती मरण येयलें. त्याच ह्याच्या हेतूसून मागीर बिचोलचे पोलीस जे आहा ते हिट अँड रन केसी आसल्या कारणान ते गाडयेचो CCTVच्या पुराव्या आनी आधार धरून ती जी गाडी कोणाची आहा तेची धरली आनी नवीन गावडे हेका अरेस्ट केल्ले आसात. त्याच बरोबर तेची गाडी जी आहा तिकाय ताब्यान घेतलेली आहा. फुडें तपास जो आसा तो बिचोलचे पोलीस PI दिनेश गडेकर हांच्या अध्यक्षतेखाली चल्लेलो आहा. स्टुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे. लायटीच्या खात्यान खांब्यावेले केबल कापचे न्ही. 31 जानेरा आदी खात्याच्यो सगळ्यो अटी पुराय करतात. रजिस्ट्रेशनूय करपाची तयारी. तो मेरेन केबल कापचे न्ही. अखिल गोंय इंटरनेट सर्व्हिस प्रोवायडरांची सरकाराक विनवणी. मजगती म्हापश्यां खांब्यावेले बेकायदेशीर केबल लायटीच्या खात्यान कापले. आमी GST भरता, AGR भरता. AGR इज अ रॉयल्टी टू द DOIT गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. इतको रिवेन्यू आमी सरकाराक दिता, इतक्या लोकांक आमी सर्वीस दिता, लोकांक कामाक दवरल्या. इतले हे करून आमी करपाचें कितें? सपोज गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी सपोज सारकें प्रोविजन करिना हे गोश्टीक जाल्यार सारकें कशें जातलें? आय एम नॉट ऑथॉरिटी की 1 तारीख पासून 31 पासून हे करिना 1 तारीख एक्शन घेतलें म्हणून. आयज 1 तारीख न्हू, स्टील कालूय घेतले तेणी, आयजूय घेतले. आमकां कळना कितें करपाचें पळय. हे दिला एक डेडलायन दिला कितें हे कॉम्प्लायन्स करून आमी करता. इतल्या मजगती पणजे मडगांवा उपरांत आता म्हापशा लायटीच्या खांब्याचेर आशिल्ले केबल कापले. डायरेक्ट येयला आनी डायरेक्ट कट केलो तुझे तर कितें केल्लें जाल्यार मागीर सांगलेलें तरी परमिशन केल्लें जाल्यार केबल सायटीक काडून कितें तरी करूं येता आसलेलें न्हू. जाल्यार काय अपडेट बी काय दिवंकूच जालें तेंच्यानी. मी सकाळी फुडें डायरेक्ट कट मारलें तें. तुका फूल म्हापसान जाल्यार फुलूच बना कित्याक जाता तें अंडरग्रावंड येता आनी हांगासर भायर सरता. हांगाच्यान मागीर सगळें डिवायड जाता. म्हणजे फूल गरजवाडा बी होच वयता हांगाच्यानूच. परत हे सायटीन काडून दिल्यान म्हटल्यार हॉस्पिटल बी सगळें म्हणजे चडशी ही एरिया फूल म्हापसा एरिया फूल कवर जालो. म्हापसा एरिया कोणाकूच नेटवर्क ना. सोल्युशन कितें तरी करतले जाल्यार न्हू. कितें तरी आतां सपोज तांकां इनकम जाल्यार आमकां लायसन आमची हात पोस्टांतली तेंच्यांनी फायंड आउट करूंक कोणाक लायसना कित्याक तांकां लेटर धाडूं येता बा तुमचो केबल खंय आहा कितले फूल वायज पयशे घेवंक शकता ते तेव्हा आमी दिवपाक रेडी आहा. फूल एरिया उडयला न्हू तेणी. फूल एरिया ही हांगासून स्टार्ट केला ती सकयल रोड पर्यंत अलंकार थिएटर पर्यंत मागीर तेंच्यांनी बंद. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत आणि सौरव शिरोडकार. कोलकाता RG कार हॉस्पिटलांतले दोतोर चलयेचे बलात्कार खून प्रकरणात संजय रॉय दोशी. सोमारा CBI कोर्ट ताका ख्यास्त फरमायतले. जल्मठेप वा फाशी जावं येता. लोक फाशी मागतात. रॉय म्हणटा आपूण निर्दोश, कर्म केल्यात ते अजून मेकळेच. ह्या प्रकरणा उपरांत देशभर दोतोर न्याय आनी सेफ्टी खातीर रस्त्यार देविल्ले. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक.
शेअर मार्केटात इन्व्हेस्ट करून डॅमायज रिटर्नाचे हायस दाखवून 1,02,1 कोटींची तोपी. सोशल मीडियार फ्रेंडशीप करून तोपी घाल्या. सायबर क्रायम सेलान अनवळखी सोशल मिडिया युजराचेर FIR केला. आदी खंय 20,000 घाल्ले. ताचेर दिसाक 1,500 रिटर्न मेळ्ळे उपरांत आनीक इन्व्हेस्ट करून फसलो. Someday last month, complainant Judith received a friend request on social media from a unknown female, and Judith accepted that friend request. Soon after, they started chatting. One day, that female said to Judith that she is very happy today because she has earned a handsome profit by trading in stock market using an app namely fitindia.apk. And she also suggested Judith to trade using that app. Judith got tempted by the big profit and thought to try trading using that app. Then that female online friend introduced him to a third person. Under guidance of this third person on a WhatsApp group, Judith first invested 20,000 rupees and got profit of 1,500 rupees on very first day. Happy with the back-to-back profits, Judith made his wife to invest in the app too, and within couple of days, Judith and his wife not only invested all their savings but also borrowed money from friends and family and took gold loans and invested all the money in that app. When their total investment and profits reached to 1.2 crore rupees, they decided to withdraw the amount, but they were not able to withdraw. Then the third person who was guiding them to invest in the app started asking to deposit his commission of 20% in his account, then only he can withdraw that money. But all his efforts were fruitless, and then Judith understood that he has been cheated, and then he filed the complaint with cybercrime police. Police has registered FIR against the unknown accused person having that particular WhatsApp number and investigating the case. पावस गेलो तसो पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाक परत नेट. कोणाचो मेळ कोणाक नासतना रस्ते फोडूंक सुरू. कामा विशीं स्मार्ट सिटीचे MDक विचारात म्हूण थळावो आमदार मंत्री बाबूश उलयल्लो. उत्पल पर्रीकार म्हणटा काम करून घेवपाची जबाबदारी आमदार आनी महापौराची. आमदारान दुसऱ्यांचेर धुकलचें न्ही. व्हडले पूल सुद्दां टायमार कंप्लीट जाल्या, पण हांगा डेडलायन दितात आनी ती फॉलो जायना. मेन म्हणजे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह काय फॉलोच करना, तो MDक विचार म्हणटा. सो एक खंय तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी न घेवप हेंच काम जाल्लें आसा. हांवें लास्ट टायम रुपेश हळर्णकर आमचो मित्र, तांचो भुरगो हें जालो हातून स्मार्ट सिटी एक्सिडेंटान, तेन्ना मागीर हांवें प्रेस घेतिल्ली. जानेवारी ते जावनूच ती सुमार. मागीर रोखडेच येवन सगळ्यांनी डेडलायन दिली. मागीर सांगलें की 90% काम सोंपलां. सगळे आमदार बी हेच सांगतात. आनी ते खंयचे 90%? तर परत आतां हो आमी ज्या जाग्यार रावल्या तिसऱ्या काय चवथ्या फाटी हांगा येदे व्हडले दोंगर करून खणून त्याच जाग्याचेर काम जाता. लोकांक डेवलपमेंट करतना खणटात हें जाता, ती सहनशीलता आसा, ते लोक सहन करूं शकता. पण एक खंय तरी करेक्ट इन्फॉर्मेशन न दिवप, तेच काम, तेच रस्ते परत फोडप, हाचेर लोकांक हें आसा, प्रश्न आसा. MDक आमदारान विचारूंक, तो बोर्डार आसा स्मार्ट सिटीच्या, ताच्या चल्याक स्वताच्या मेयर केला. कळ्ळें? मेयर खंय आसा ह्या विशयान खबर ना. ते आतां सगळे रस्ते केन्ना तरी सोंपतले तेन्ना ते येतले केले म्हणून. पण हांगा बिझनेस ओनर्स आसा पळय, तांकां खूब त्रास जाता. मनोहर राय सरदेसायाच्यो कविता आनी ताचें जीवन चरित्र भुरग्यां मेरेन पावूंक जाय. गोंय मुखार व्हरतले जाल्यार मायभास वयर सरूंक जाय. कोंकणी अकादमी, कोंकणी भाशा मंडळ आनी राजभास खात्यान मेळून सांखळे रवींद्र भवनांत मनोहर राय सरदेसाय जल्मशताब्दी वर्सा निमतान कार्यावळ घडोवन हाडली. मनोहर राय सरदेसाय हांच्यो कविता आनी बाकीचें तेंचें साहित्य हाज्या बद्दल तांकां खबर आसची, हाज्या खातीर हो आयोजन केल्लो कार्यक्रम. व्यासपीठाचेर आशिल्ले सगळे मानेस्त आनी बाकी सगळे कलाकार तांकां सगळ्या जाणांक हांव येवकार दिता. आनी खऱ्या अर्थात आमी जर म्हणटा आसत म्हणजे गोंय आनी गोंयचें नांव जर व्हड करतले आसत जाल्यार ते आमी भाशेच्या माध्यमांतल्यान करूं शकता. रवींद्रबाब केळेकार आसतले, मनोहर राय सरदेसाय आसतले, हांचे सारकेच कवी जे जावन गेले हांचें साहित्य वाचप आनी त्याच धर्तीचेर आमी म्हणना की त्या लेवला वयलें साहित्य तयार करपाचे आमी प्रयत्न करप, यत्न करप हें गरजेचें आसा. संगीत
लेखक हे सगळे मिसळून जे भुरग्यांक जाय जे कविता आसात त्यो डॉक्टर मनोहर सरदेसाईंच्यो कविता ज्यो आसात त्यो आयज गाण्याच्या स्वरुपान भुरग्यांच्या मेरेन पावपाचें हो एक ल्हानसो संकल्प आसा जेणे करून त्या कवितेचें म्हत्व आनी जे लेखन जे आसात डॉक्टर मनोहर सरदेसाई ते प्रत्येक मनशाच्या गोंयांत जे मनीस आसा त्यांच्या मनीस पावपाक जाय म्हणून हो ल्हानसो कार्यक्रम आसा. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.